पावसान आयिल्ल्यान बर्थडे मयेसयत मावळिंगे आनी हेर कांय वाठारात फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यांत मनयल्ले चवथी वेळार गणपती पुजपाक मेळूंक नाशिल्लो। त्या गणेश भक्तांनी बिरेस्तारा विनायक चतुर्दशी दिसा गणपती पुजून चवथीचो गोस्त काढलो। सकाळी पूजा, आरती, भजन आनी हेर कार्यावळी जाल्यो। फळां फुलांनी माटोळी बांधून आकर्षक सजावट लेगीत केल्ली। मयेच्या दत्तप्रसाद नायक हाणें गणपती कडेन केल्लो देखावो। फाटली जी चवथ आसली ती चवथ आमची काही कारणांक लागून उरलेली। ती आता आम्ही ऑगस्टान आसली ती आता आम्ही ह्या म्हयन्यात आता केल्लेली आहा। विनायक चतुर्थी आम्ही ही चवथ केल्लेली आहा। ही आता आम्ही व्यवस्थित पूजा बी सगळी करून जी वार्षिक प्रमाणे जी पद्धत चालू आहा ती आम्ही सगळी व्यवस्थित करून आता विसर्जन सांजचे आम्ही 6-7 सुमार करतो। म्हणजे पूजा बी झाली? पूजा बी झाली। म्हणजे पहिली ते चवथीक जे जाता तसंच काही कारणांक लागून आमकां अडचण येयली त्या खातीर। म्हणजे हांगा साधारण कितले गणपती आसा? हांगा आमचे संख्या 65 सुमार गणपती आसा। सगळे तळयेर येतात ते तळयेर विसर्जन म्हणजे रातचे विसर्जन। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।